हरे कृष्ण. थँक्यू व्हेरी मच. भागवत पुराण कोंकणीन सगळे भक्ताले विशेष करून आमगेले मुरलीधर चरण प्रभू, सखीचरण माताजी आणि आईचे हे कार्यक्रम तुम्ही करत असो ती विनोदा वाणी माताजी आणि थँक्स टू अवर होस्ट अँड किरण प्रभू अँड ऑल ऑफ यू. तुम्ही इतलं कन्सिस्टंटली इतलं ऐकून भक्ती करत असो ती मस्ती आनंद जाता तुमकां पळोवन, तुमगेलो उत्साह पळोवन. एक बुक कंप्लीट जाईल मागीर तुमगेल दुसरं बुक रेडी आसता. यू आर कॉन्स्टंटली रिडींग, हियरिंग, चॅन्टिंग बारी लायक तुम्ही हे करत आसा ती. सो तुमगेल सगळ्याले चरणान तुमगेल प्रणाम आसा. वन डे तुमगेल म्हणके एक दिवस हांव डिवोटी जावचे प्रयत्न करता. ऑल ग्लोरीज टू भागवत पुराण कोंकणी टीम. ऑल ग्लोरीज टू भागवत पुराण कोंकणी लीडर्स and managers, mentors. Thank you very much. तर आज आम्ही भगवद्गीता, बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता या बुकावरी आम्ही डिस्कशन करत असती. आज आमगेल टॉपिक असं, हू कॅन अंडरस्टँड भगवद्गीता. भगवद्गीता कोण समजू शकता, दॅट इज द मेन क्वेश्चन. गीता कोळच्या खातीर, समजच्या खातीर कसले क्वालिफिकेशन आसा हे आज आम्ही डिस्कस करूया. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट जे भगवद्गीता मेळ्ळी कसले, भगवद्गीता मेळ्ळी भगवत गीता. भगवत मेळ्ळी देव, भगवान, आणि गीता मेळ्ळी देवाले गीत, द सॉंग ऑफ गॉड. देवान हे सुंदर गीत म्हणला. आणि या गीतान तू कसलो आसा, या गीतान तू रुल्स अँड रेग्युलेशन आसा. देव विंगड विंगड प्रश्नाचे अर्जुनाले ताजे उत्तर दिता आसा. कर्मयोग कसले, सांख्य योग कसले, ज्ञान योग कसले, अष्टांग योग कसले, आणि मागीर भक्ती योग कसले म्हणून सांगता ती. तातूंत मागीर कर्म कसले, अकर्म कसले, मागीर तीन जे गुण आसा, काल शक्ती आसा, आणि कसले जीवनाचे उद्देश आसा, भक्तीन तू देवा कशी प्राप्त करच्या जाता, मृत्यू नंतर कसं जाता, हे सगळं जे जीवनात सगळ्यान इम्पॉर्टंट जे प्रश्न आसा त्या प्रश्नाचे उत्तर भगवंत श्री कृष्ण गीतेन तू अर्जुना सांगतास. आणि हे अर्जुनाक सांगलेले संवाद मेळ्ळी भगवद्गीता. आणि आजी आम्ही या जे गीता ज्ञान अर्जुनाक सांगलेले त्या ज्ञानाक आम्ही कशी समजू येतं और कोण समजच्या जाता ताजेर आज आम्ही चर्चा करूया. फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेल प्रश्न हे आसा की हे जे भगवद्गीता जे सांगला ते अर्जुना खातीर की आमगेल खातीर. इज द भगवद्गीता ओनली फॉर अर्जुन और फॉर एवरीबडी. मस्तीपंता लोकांक दिसता हे जे गीत आसा ते अर्जुना खातीर सांगला, कारण की कृष्ण आणि अर्जुनाला संवाद हे. पण ऍक्च्युली हे जे ज्ञान आसा ते सगळ्यां खातीर सांगला. शिला प्रभुपाद उदाहरण दिता की जेन्ना एक चल्लीले एक चल्ल्यावटू वालडीक जाता, आणि वालडीक जाल्ले मागीर ती चल्ली तागेले बामणाल घडकड वता. बामणा घडकड गेल्ले मागीर फर्स्ट दिवसा तुकून जे चल्ल्याल आवस आसता, सासूमा, ती त्या बायलेक उपदेश दिना. आणि उपदेश दिवचे असलेले एकदम इनडायरेक्ट वेन तू दिता. उदाहरण रुपे तिक कसले सांगच्याच जायली ती तिगेले धुवे सांगता की वैगो तुका रांदप करच्या याना जायली, आनीक टाइम आसा, शिकून घे. कारण की एक पंत तुगे वालडीक जाल्ले मागीर तुगेल घडकड मेली सासूमा तुका म्हणटाली की तुका रांदप येवच्या शिकेनी वे, तुका जेवणा येना वे करच्याक. तर जेन्ना ती जी सून आसा, नवीन नवीन वालडीक जाल्लेली जी चल्ली आसा, जेन्ना ती पळयता आणि ऐकता अरे म्हाका रांदप करच्या येना, म्हाका शिक्का दिसता म्हणून तशी ती सांगता. म्हणून इनडायरेक्टली ऍक्च्युली एक उपदेश अर्जुना दिला, बट इट इज ऍक्च्युली फॉर ऑल ऑफ अस. कारण की हे मस्ती एक दिव्य ज्ञान आसा.
शिराळे. तर या आईचे जे टॉपिक असं, हू कॅन अंडरस्टँड भगवद्गीता, भगवद्गीता कोण समजू शकता. तर या बुकान तू बरेला भगवद्गीताचे क्वालिफिकेशन कसं आसा आमी समजच्या खातीर. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट मैली भगवद्गीता समजच्या खातीर कृष्ण गीतेन तू म्हणटा भक्त्या माम अभिजानाती यावन यस्मी तत्वतः. तर कृष्ण म्हणटा म्हाका जर तुमकां जाणची असलेली, जो व्यक्ती भक्तीन तोच ताका म्हाका जाणचे जाता, अदरवाईज इट इज इम्पॉसिबल. आणि ते देवाक समजची मस्ती कठीण आसा. ओनली बाय डिवोशनल सर्विस कॅन वन ॲक्च्युअली अंडरस्टँड मी. म्हाका खाली भक्ती मार्गान मात्र तुम्ही म्हाका समजचे जाता. ज्ञान मार्गान नाही, तपस्यान नाही, मस्ती विद्वान असलेले नाही, मस्ती रिनन्सिएशन मस्ती वैराग्य असलेले नाही, खाली एक मात्र भक्त्या माम अभिजानाती. गीतेन तू देवानं विंगड विंगड मार्ग सांगला, कर्मयोग, या योग त्या योग. अर्जुनान देव क्लिअर म्हणता सगळ्याहून इझिएस्ट आणि फास्टेस्ट मार्ग मेळ्ळी भक्ती मार्ग. तर ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड गीता मेळ्ळी, भक्ती इज द व्हेरी इझी वे. शिला प्रभुपादान उदाहरण दिवचे शिले, एक 100 माळ्याची बिल्डिंग आसा. आमगे दुबयान तो बुर्ज खलिफा आसा. आय थिंक 124 फ्लोर असं दिसतं ताका. तर आता 124 फीट मेळ्ळी, 124 फ्लोर वचका जायली, तुमगेल्या 2 ऑप्शन आसा. तुम्ही चमकून वचचे येता, जो तुम्ही लिफ्टार वचचे येता. कळ्ळें? विच इज इजियर अँड विच इज फास्टर? ऑब्वियसली लिफ्ट, बिकॉज लिफ्टान तर तुम्ही एक पर्यंत बसल्यार तुम्ही डायरेक्ट ते डेस्टिनेशना पावता ती. आणि एफर्टलेस, चड तुमकां त्रास करका म्हणना, चड तुमकां टेन्शन घेवका म्हणना, चड तुमकां भिवका म्हणना. अरे इतले स्टेप्स बाकी आसा, अरे मेगेल बीपी वाडतस, मेगेल हार्ट बीट वाडतस. मस्ती पण तर कोण स्टेप्सार वता ती, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 10th फ्लोर. थंय लायक रेस्टॉरंट आसा, खंय आनीक कसले फेसिलिटी आसताले, सो आनी कसले आसता, तर मस्ती पण तर लोक त्या 10th फ्लोरारय अटकता ती. म्हणून भक्ती मार्गान तू कसं डायरेक्ट तुम्ही तंतू गेला डायरेक्ट देवाला लागी पावयता. तर हे सिंपल मार्ग अशी सांगला. आणि कृष्ण गीतेन तू 4th चॅप्टराचे 3rd वर्सान तू हे सांगतस, कृष्ण अर्जुना म्हणतस की हे अर्जुन, मी तुका या ज्ञान कसला दितस, भक्तो सेमी सखा चेती रहस्यम ही एतत उत्तमम. म्हळ्याली तू मेगेल भक्त अस आणि मेगेल फ्रेंड अस, मेगेल सख अस, म्हणून हांव तुका या ज्ञान दितस. कळ्ळें? सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वालिफिकेशन, भक्ती आणि फ्रेंडशीप. कळ्ळें? तशींची ह्या बुकान तू आमी पळयता ती फर्स्ट स्टेप कसोले, आमी एक बोनोफाईड गुरू अस पळय, ताक गेले आमी शेल्टर घेवका. ये बुकान तू बरयला, तस्मात गुरुत प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मणे उपश्राश्रमहम. तर हांन तू कसं बरयला, जर कोण सिरियस असं भक्तीन तू, ताण एक बद एक सिन्सियर जो गुरु अस पळय तागेलो आश्रय घेवका. आणि तो गुरु कशी असका, तो गुरु कशी असका, तागेल क्वालिफिकेशन सांगला, शब्दे परे च निष्णात. ताणें तागेल भक्तीन तू आणि जे ब्रह्म ज्ञान अस ताजे शब्द ब्रह्म त्या ज्ञानान तू तो निष्णात असका. आणि ताणें सगळे जे शास्त्राचे कन्क्लुजन, शास्त्राचे जे सार अस ताका गोतस असका. आणि विशेष करून सकळ जे भौतिक जगताचे कार्य सोडून तो देवाल भक्तीन तू निग्न अस, मग्न अस, असल व्यक्ती गुरु अस. कळलं? आणि असल व्यक्तीक आमी आश्रय घेतलेली, तो आमकां ज्ञान दिता. आमी इस्कॉनान तू रोज देवस्थानान तू आमी सकाळी मंगल आरतीन तू आमी गुरु परंपरा और गुरु प्रणाम म्हणटा ती.
संसार दावा नलनीद लोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्व. कशी हे जग जे असं एक फॉरेस्ट फायर म्हणजे असं. आणि त्या जग त्या फॉरेस्ट फायर तुकून आमकां भायर काडच्या खातीर हे गुरू तांणी आमगेल जिवन येता ती. आणि विंगड विंगड श्लोकांत विंगड विंगड वर्णन असं. आणि रोज सकाळी आम्ही गुरुपूजांत म्हणटा ती चक्षुदान दियो जेई जन्मे जन्मे प्रभू से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो. आमगेल जे दोळ आसा आमी कसं म्हणटा ती ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान आंजन शलाकया. आमगेल जे दोळ अज्ञानांतू आसा त्या अज्ञानातून आमकां ते अंधारातून आमकां ते प्रकाशांतू येवच्या खातीर गुरू आमकां ते दोळ दिता. ज्ञानांजन शलाकया चक्षु चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः. तर हे गुरुल कर्तव्य असं. गुरु आमकां ते मार्गदर्शन करता आणि चक्षुदान दिता आणि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित. आणि हे जे दिव्य ज्ञान असं ते आमगेल हृदयांत प्रकाशित करचे कार्य देव करता. कळलं. तर फर्स्ट स्टेप आसा आमी एक गुरूक वळोवका आणि मागीर ते गुरूक अप्रोच कशी करचे ताजे ऑप्शन गीतेन तू सांगला 4th चॅप्टरान तू 34 वर्सान तू सांगला. कशी सांगला तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना. कसं सांगला तू तद्विद्धि प्रणिपातेन. आम्ही आमगे जे गुरु आस पळय परिप्रश्नेन सेवया मस्ती रिस्पेक्टफुली एकदम सबमिसिवली एकदम आदरानं आणि एकदम एकदम हंबली अप्रोच करका. आणि परिप्रश्नेन आम्ही तांकां प्रश्न निमगू येता कशी भक्तींची प्रगती करूं येता. कृष्ण भक्ती म्हळ्यार कसले कृष्ण भक्तीन तू कसं आम्ही कार्य करचे जाता हे सकळ हळूहळू रघु रघु तांकां सांगता ती. उपदेश शांती ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना. त्या तत्वदर्शी व्यक्ती तो तुमकां ज्ञान सांगता. हे अंतू सांगला. कळलं. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टँड टू टेक शेल्टर ऑफ अ गुरु. सेकंड इज ते गुरु अप्रोच कशी करचे ते सांगला. आणि ते गुरु अप्रोच करच्या खातीर कशी आमगेल मूड आसका एकदम नम्रता आसका. आणि नम्रता वटू आमगेल भाव कसो आसका की आमी देवा विशीं तांकां निमगू का देवा विशीं तांगेले ज्ञान घेवं का. आजकाल अनफॉर्च्युनेटली गुरु म्हळ्यार एक फॅशन आसा. लोकां दिसता हो व्यक्ती म्हगेल गुरु आसा तो व्यक्ती गुरु आसा. आणि जो गुरु आसा पळय तो तागेले शिश्याक मस्ती अटॅच आसका की हो म्हगे लागीं आसका म्हाका मात्र दक्षिण दिवं का तो खाली हांव सांगेल मात्र आयकूं का. कळलं. जर तो गुरु ताका तत्वज्ञान दिना आणि कृष्णा विषयी ज्ञान दिना आणि भौतिक ज्ञान दितस खाली धर्म अर्थ काम मोक्ष विषय सांगतस तर तो वास्तविक गुरु नाही. वास्तविक गुरु म्हळ्यार तो देवा विषयी ताका सांगतस. गुरु म्हळ्यार कोण श्रीमद भागवतामान तो एक श्लोक येता गुरुर न सस्यात स्वजनो न सत्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात. एक गुरु ना एक कसं म्हणतात एक आन ना एक आम ना एक टीचर ना. इफ ही इज नॉट हेल्पिंग यू टू कम आउट ऑफ दिस सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ. या भौतिक जगात जन्म मृत्यू जरा व्याधीतून जर तुमकां भायर काडच्या खातीर त्यांनी मदत करना ती तुमकां देवा विशयी ज्ञान दिना ती तर असल व्यक्ती गुरु नाही. म्हणून काली वामन द्वादशी आशिल्ले आणि श्री वामन द्वादशी देव श्री वामन देव प्रकट झालेले. आणि आजी वामन देवन बली महाराजाक विशेष कृप दिले. आणि आमगेले इंडियान तू केरळान तू आज ओणम सेलिब्रेट करता ती. तर ह्या फुल जे बली महाराज आणि वामन देव कथेन तू जिन वामन देव एक सान ब्राह्मणा रूपान तू येता ती साक्षात भगवान विष्णू आणि त्यांनी
एक भिक्षुका रुपान तू तांकां निमगिता ती की कॅन यू प्लीज म्हाका कसलें दान दिया ती. तेन्ना बलिराजा म्हणटा अरे कसं जावं का तुका, कसं जावं का तें दिता, कसं जावं का तुका, भांगर जावं का वे, गाय जावं का वे, घर जावं का वे, कोण जावं, कसं जावं का तुका. तो म्हणटा म्हाका खाली 3 पग भूमी जाय. बलिराजा हासच्या लागता, अरे तू मेगेला आयला, पाळले कोणे, निमगीता आले, बली महाराजान येवन कसं दिले. लोक हसताल तुगेले वयरी, विचार करी. तो म्हणटा ना 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 म्हाका 3 पग भूमी मात्र जाय. आणि देन मागीर ओके म्हणटा. आणि फर्स्ट पांयान तूं ते वयरचे सकयल लोक आनी कवर करता ती सेकंडाचे तगूच सकड आतल पातल सुतल लोक सातल ते कवर करता ती. मागीर म्हणटा अरे हांव 14 प्लॅनेटरी सिस्टम जे 14 लोक आसा सकड हे केले. तर हे फूल स्टोरीन तूं मेन क्लायमॅक्स मागीर कसं जालें की जेन्ना तो बली महाराज ताका वरदान दिवचे वता तेन्ना शुक्राचार्य तागेलो गुरू आसता पळय तो सांगता, अरे बली प्लीज हो मनीस हाका दान दिवं नाका. हो विष्णू आसा तुगेले सकड घेतालो तो, हाका तूं दान दिवं नाका. ताका इग्नोर करी, ताका हांगा तुकून पेटे. आणि बली महाराज तो साधारण व्यक्ती नाही, साक्षात प्रल्हाद महाराज आलाय तागेल पुताल पूत, ग्रँडसन ऑफ प्रल्हाद. तर तो कसं म्हणता बली महाराज, अरे जे फुल जग कोण आमकां दिलेले आणि तो आज मेगेल्या मागच्या आयला, असल व्यक्तीक हांव कशी दिवचें नज, कशी हांव ना म्हणचें. आणि जर ताण मेगेल सकड घेतला आलवे मेगेले आस कसल सकड तागेले आस. म्हणून बली महाराजाक आमी आत्मनिवेदनाच गुरु म्हणटा ती. तान 2 पाय दवरले मागीर तांकां निमगिल्ले मेगेल थर्ड पाय खंय दवरचे, थर्ड पाय तांणी सांगलें मेगेल माथ्यार दवरा ती. कारण की दान दिल्लेले उन होड दानी असता, कळवय. तर हांव दानी आसा आणि आतां म्हाका तुमकां दिवचें जायना म्हणून तुमी हांव म्हाका तुमकां अर्पण करता म्हणून तुमगेले थर्ड पाय मेल माथ्यार दवऱ्या ती. आणि प्लीज तुमगेले आशीर्वाद दियात. आणि देव इतलं तांगेले भक्तिभावान प्रसन्न जाता. तांणी सांगता ती हे बली हांव तुगेले सेवे भाव आणि तुगेले भक्ती भावान इतलो प्रसन्न जाल्लो की हांव तुका एक विशेष जागा सुतल लोकांक तूं दिता. आणि तूं थंयच राजा जातालो आणि हांव तुगेलो डोर किपर, वॉचमॅन जाता. देव कितलो कृपालू आसा पळय. देव तागेले भक्ताल खातीर एक गार्ड सिक्युरिटी गार्ड जावच्या रेडी आसा, एक डोर किपर जावच्या रेडी आसा. तर ह्या काणीन तूं कसंच म्हणला की शुक्राचार्य गुरू असून वे ताका ताणें रिजेक्ट केलें की नाही नाही हांव तुमगेलें ऐकना. कारण की तूं कृष्णा भक्ती विशय म्हाका सांगला आणि हांव कृष्णाक सेव करतालोच. तशींच हें गुरू क्वॉलिफिकेशन सांगलां. आणि मागीर गुरू वयर आमकां श्रद्धा आसता. आमकां विश्व आमगेले गुरू वयरी श्रद्धा आसता. यस्य देवे परा भक्तीर यथा देवे तथा गुरो तस्यैत कथिता ही अर्था प्रकाशांते महात्मना. तर आमगे भक्तिमय जीवनान तुवें जे हे श्रद्धा मस्ती इम्पॉर्टंट आसा. एक्चुअली भक्तीन तो सगळ्यान फर्स्ट स्टेप मेळ्ळी फेथ. तथा आदो श्रद्धा, मागिरी भजन क्रिया, मागिरी सकळ सूर जाता. तथा आदो श्रद्धा भजन क्रिया, मागिरी हगूर हगूर असोसिएशना मागिरी अनर्थ निवृत्ती जाता, मागिरी विंगड विंगड स्टेज येता. आमगेले भक्तिमय जिवनान तुवें आमकां कृष्णा वयरी देवा वयरी आमकां एक विशेष हें आसता श्रद्धा. आमगेले जिवनान तूं फेथ मस्ती इम्पॉर्टंट आसा. आणि हे फेथ म्हळ्याली श्रद्धा म्हळ्याली ते आमी देवा वयरी देवाल भक्ता वयरी दवरता. हांव हमेशा एग्जाम्पल दिता. जेन्ना आमी फ्लायटान तूं वता ती आमी फ्लायटान तूं तिकीट घेता ती तिकीट घेतलो मागीर आमी
ते बोर्डिंग पास घेवचे वता ती, सेक्युरिटी चेक जालें मागीर आमी भितर फ्लायटान बोर्ड करचे वता ती. जेन्ना बोर्ड करचे वता थंय ती एअर हॉस्टेस आसता, आमकां पळोवन वेलकम सर म्हणटा, तुमगेलें स्वागत असो म्हणटा. ती पळोवन आमी खूश जातात ती. कितले लोक थंय सीटा वच्चे फुडें ते कॉकपिटा वचून नॉक करून निमगिता ती त्या पायलटाक, की देवा तुका येता न्हू फ्लायट चलोवच्याक, येता न्हू तुगेली डिग्री असल्यार दाखय आमकां, तुगेले अचिवमेंट दाखय, तुगेले एक्सपिरियन्स दाखय, आमी निमगिता तुवें. आमी निमगिना ती आनी अलाउड वे नासच्या पुरो. आनी मागीर आमी सिटार वचून बैसून आमगेले सिटार वचून बैसून सीट बेल्ट लावन आरामशे कान्नाक कीर्तन लेक्चर जो फिल्मी सॉंग जे भायरचे लोक असतात ती त्यांनी आयकता ती. कितले लोक न्हिदता ती. आणि तेन्ना ती पाप एअर होस्टेस येवन इंडिव्हिज्युअली येवन सगळ्याक अनाउन्स करता की तुमगे आमगेली एअर एअर इंडिया फ्लायट, इंडिगो फ्लायट, जो एमिरेट्सान तुमगेलें स्वागत आसा. आणि मागीर कसं सांगता की कसले जाल्ले बाय चान्स कसले एमर्जन्सी आयलाली, मुखारचे 2 मध्येच 2 आणि लास्टा 2 ते एमर्जन्सी विंडो आसा तुमी उडकी मारची. 36,000 फीट वयर वचून ते तांणी हें म्हणटा ते. आणि मागीर म्हणटा ती कसली एमर्जन्सी असलाली, हे एमर्जन्सी मास्क एमर्जन्सी जॅकेट आसा ते घालून उडकी मारया ती. आणि ऑक्सिजन सरलाली ऑक्सिजन मास्क आसा. तर इतलं ऐकून आमकां कंप्लीट फेथ आसा रे हिगेल काम ही उलयत आसा. 90% 99% लोक सम ऐकनात आणि सकाळां दिसता रे हांव 2 घंट्यान तूं 2.5 घंट्यान तुजो 3 घंटा तूं म्हगेल डेस्टिनेशन हांव पावता. आणि मागीर थंय कार घेवन हांव म्हगेल घडकड वता, जो हांव डायरेक्ट एअरपोर्टार वता, जो हांगा वता थंय वता. आमकां फुल विश्वास आसा, आमकां फुल श्रद्धा आसा. ते म्हगेल प्रश्न हे आसा की आमकां श्रद्धा कोणाल वयर आसा? त्या पायलटा वयर जाका कोणाक आमी पळयनी, की आमकां विश्वास कोणा वयर आसा? त्या एअर होस्टेसा वयर आसा, जिगेल आमकां गुर्त ना, की आमकां त्या एअरलायना वयर आसा. खंयची एअरलायन कसलो आसा आमकां गोत ना. आमकां कोणा वयर विश्वास आसा? जगान आमकां कोणाल भरोस ना, कसले गोत ना, तागेले वयर आमी विश्वास दवरता ती. तर तो जो देव आमगेल हृदयांत आसा कृष्ण, आणि गुरु गुरु ऍक्च्युली तो चैत्य गुरु अशी म्हणटा ती, तांणी आमगेल वसता ती साक्षात देवाले हे म्हणून. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल. आणि या श्लोकांत तू कसं म्हणला, यस्य देवे पराभक्तीर यथा देवे तथा गुरु. म्हणजे श्रद्धानं हे केलेली देव आणि स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणजे जो व्यक्ती एकदम फेथ आणि कृष्णाक आणि गुरुक सेव करता, ताका सकळ शास्त्राचे ज्ञान ऑटोमॅटिक तागेले हृदयांत येता. कळ्ळें? जशें आमी म्हणलो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो. तर हे मस्ती इम्पॉर्टंट हे आसा. मस्ती पण आमकां दिसता हांव खाली पुस्तक वाचलेली, हांव खाली भागवत वाचलेली, हांव खाली लोकां लागीं खाली आमगेल बुकांनी वाचिल्याल मात्र म्हगेल भक्तीन तूं प्रगती जाता. तशी न्ही. शास्त्रांत तूं बरयला बुक भागवत आणि पर्सन भागवत. बुक भागवत म्हळ्यार साक्षात ग्रंथराज श्रीमद भागवतम. पर्सन भागवत म्हळ्यार ते साक्षात भागवत म्हळ्यार जे ग्रेट देवाल महाभागवत भक्त असता ती, स्पिरिच्युअल मास्टर असो, शिला प्रभुपाद असो, आणि लायक भक्त असो, जेन्ना आमी तांगेल सेव करतात पळय, तांगेल गुण आमकां येता आणि देव आमकां सगळ्या शास्त्राचे ज्ञान दिता. मागीर भगवद्गीतेन तो आनी एक श्लोक येता, स एव्यम मया तेध्य योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तो सेमी सखा चेती रहस्यम ही एतत उत्तमम. या श्लोकावयर आम्ही ऑलरेडी डिस्कस केलंय. देव म्हणतस हांव तुका कसलें ज्ञान दितस, कारण की तूं म्हगेल फ्रेंड आसा, तूं म्हगेल भारी लायक डिवोटी आसा म्हणून हांव तुका सांगतास. गीतेचे 9th चॅप्टर मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज, त्या चॅप्टराच्या फर्स्ट श्लोकांत देव म्हणटा, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम.
देव म्हणतस की हे अर्जुन हांव तुका हें ज्ञान दितस हें सगळ्यान व्हड टॉप मोस्ट नॉलेज आसा आणि सगळ्यान व्हड सिक्रेट आसा आणि सुसुखम आसा. तर हें ज्ञान तुका हांव दितस. आणि ताचे मागीर देव म्हणटस की हू इज एबल टू अंडरस्टँड हे भगवद्गीता भागवतम जे ज्ञान आसा कोण कोण आसा कोण ऐकू येतं कोण क्वालिफाईड आसा. तर कृष्ण 9.2 वर्सान तू म्हणटा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात. कृष्ण म्हणता हे अर्जुन हांव तुका हें ज्ञान दितस कित्या म्हळ्याली तू नॉन एनवियस आसा म्हळ्याली तुका ईर्ष ना तुका जाळ ना लोकां वयली आणि हे क्वालिफिकेशना निमित्त तुका हांव हें ज्ञान दितस. So most important thing is to have no envy, non-enviousness. Hmm? Envy actually English तू स्पेलिंग मेली ENVY. आमगेले एक देवस्थानान तू एक डिवोटी आसा तो म्हणटा एनवी मेली एन आणि व्ही. एनवी मेली नो वेकन्सी इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. कोणाक जाळ असलेली ताका भगवत धामा वचचें जायना. म्हणून भक्तीन तू नम्रता असचे. हर एक व्यक्ती कशी दिसता की हांव क्वालिफाईड भक्त नाही मेजे पशी हो डिवोटी लायक आसा मेजे पशी हानी लायक आसा आय एम द मोस्ट फॉलन डिवोटी या भक्ताल भाव आसा. आम्ही चैतन्य चरितामृतान तू सनातन गोस्वामी आणि रूप गोस्वामी त्यांनी फर्स्ट टाइम आणि चैतन्य महाप्रभू मेळटा ती तेन्ना तांणी सांगता ती लोक म्हणटा ती आम्ही मस्ती हुशार आसा ती प्रभू कहे लोक आम्ही पंडित जानी तांणी म्हणटा तुम्ही बारी ओडस पंडित जे आम्हाक कसले गोत ना आम्ही अनाडी लोक. तर ते तांगेल क्वालिफिकेशन आशिल्लें. तांणी म्हणटसले ती की आम्ही मस्ती नीच आसा ती आम्ही मस्ती फॉलन आसा ती आम्ही मस्ती पतीत आसा. तांणी म्हणटा ती चैतन्य महाप्रभूक की तुम्ही जगाई मध्याय उद्धार केलो. सगळ्यांक ते जगाई मध्याय स्टोरी गोतच आसचे पुरो. जगाई मध्याय सगळ्याहून डेंजर दोन हे भाव आशिल्ले आणि सक्कड कार्य इतलं वाईट काम केलेले इतले हे वाईट आशिल्ले की मेली तांणी साक्षात जय विजयच आशिल्ले जशी आम्ही हिरण्यकशिपू आणि हिरण्याक्ष म्हणटा ती दंतवक्र शिशुपाल म्हणटा ती रावण कुंभकर्ण म्हणटा ती तशी जी तांणी कलियुगान तू जय विजय तेच जय विजय जगाई मदायंत आयले. तांणी इतले पाप केलेले की चित्रकूप तांगेले पाप बरोवन बरोवन ताका पूर जाल्ले की बाप रे कितले हे करतात. आणि तसल व्यक्तीक नित्यानंद प्रभू तांगेले हात पाय जोडून तांकां सांगतस तुम्ही देवाल नाव घेया ती तुम्ही कृष्णाल कीर्तन करया ती. आणि ते मधा एक मस्ती कोप येता आणि तो एक मडक घेऊन नित्यानंद प्रभू माथ्यार मारता आणि माथ्यार मारलं मागीर रगत येता. आणि ते चैतन्य महाप्रभू जे साधू आशिल्ले एकदम सिंपल डिवोटी आशिल्ले तांणी सुदर्शन चक्र घेऊन हांकां दोगांक मारचे येता ती. आणि तेन्ना नित्यानंद प्रभू तांगेले पाय धरून सांगता की देवा ह्या युगान तू आमगेल अस्त्रशस्त्र सुदर्शन चक्र नाही अस्त्रशस्त्र नाही आमगेल सगळ्याहून व्हड अस्त्र शस्त्र मेळ्ळी हरिनाम संकीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे आमगेले अस्त्रशस्त्र. तर तुम्ही असल लोकांक मारलेली सगळ्याल तुमकां मारका बट जर तुम्ही जगाई मधाय उद्धार केलाली सकळ जण म्हणतात की अरे जगाई मधाय म्हण की मनशाक तुम्ही कृष्ण भक्ती दिल्ले तर आम्ही वेकोर येत तशी. तर सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभू म्हणता की जगाई मधाई तांणी तुम्ही उद्धार केलेला होड नाही तुम्ही आम्ही दोन भाव रूप सनातनाला उद्धार केलेला मस्ती होड. कित्या आम्ही तर मलेच्छ लोक हे मलेच्छ राजा असं नवाब हुसेन शाह आम्ही हांगेल सेव करतात आम्ही कितलं वाईट कार्य करत ती तर प्लीज आमगेल उद्धार करूया. आणि मागीर तांणी एक बारी लायक शोक म्हणतात आणि म्हणटा ती जगाई मगधाई से मुई से पापिष्ट पुरी शेराली कीटा होई मुई से लागिष्ट.
आणि म्हणतात जगाई मधावून आम्ही वाईट असं ते तर सोडा, बारी एक जे विष्ट असता विष्टाचे जे कीड असतं ताजेवन पे आम्ही एकदम गॉन केसेस होती. आणि हे सगळं ऐकून चैतन्य महाप्रभू म्हणता अरे पूर करा ती तुमगेल दैन्य भाव तुमगेल नम्रता ऐकून मिगेल हृदय मेल्ट जात तसं त्या त्या लेवलाच तांगेली आशिल्लें. तशींची हांगा आमी बरयला की कशी आमी गुरूक अप्रोच करता आनी कशी आमी नम्रतेन सेव करता हे हाजे अंडरस्टँडींग आसा. आमी हे आतां रिसायटेशनान तो आमी डिस्कशन केलेलें भक्तो सेमी सखा चेती. तर अर्जुन आले आणि दुर्योधनाला कहाणी सगळ्यांक गोतस अर्जुन आणि दुर्योधन जेन्ना युद्ध सूर जाताना दुर्योधन कृष्णा म्हणटा कृष्णा म्हाका तुका मेळचें येवचें म्हाका तुगेली मदत जावका. कृष्ण म्हणटा हा चल तर तू यो फाल्यां सकाळी यो. आणि मागीर अर्जुन म्हणटा म्हाका मेळचें आसा म्हणटा आनी रात्री येता ती. तर कृष्ण थंय न्हिदलेलो आसता आनी तेन्ना अर्जुन येता कृष्णाल माथ्या लागीं बसता. दुर्योधन कृष्णाल माथ्या लागीं बसता आनी अर्जुन देवाल चरणा लागीं बसता. आणि देव तांणी वेट करतात की केन्ना कृष्ण उठयता आनी देवाक आमी कृष्णाला हेल्प निमगुया. देव निद्द अंत आसतना अचानक उठयता आनी तेन्ना अर्जुना पळयता. कारण की फर्स्ट दोळ ओपन जाल्यार फर्स्ट आमी मुखार पळयतात आनी पांया लागीं अर्जुन बसलेलो आसता. आनी दुर्योधन उठोन म्हणटा अरे हांव फर्स्ट आयलेलो. तेन्ना कृष्ण म्हणटा जाल्यार फर्स्ट हांव अर्जुना पळयला म्हणून हांव फर्स्ट अर्जुना सांगता ताका कसलो जावका म्हणून हाजे फर्स्ट लेसन मागीर कसलें जेन्ना कोण व्यक्ती पांया लागीं बसता पळय फर्स्ट ताका चान्स मेळटा. बोर्डार बसलेलो ताका मेळना. मस्तीपण लोक म्हणटात न्हू मागीर माथ्यार बसता सोय. तर तशींची आमी पांया लागीं बसची मेळ्ळी इट इज अ सायन ऑफ ह्युमिलिटी. अर्जुना म्हणटा अर्जुन कसो जावका तुका. अर्जुन म्हणटा देवा म्हाका कसलें नाका खाली तूं म्हगेल वटू आसल्याली म्हाका सकड मेळटा. म्हाका जिवनांत तूं आनी कसलें नाका. आनी मागीर दुर्योधन म्हणटा देवा वांचेल म्हाका. कारण की ताका दिसलें की अर्जुनान जर देवाल नारायणी सेण घेतलाली म्हगेला कसलें नासतालें. मागीर दुर्योधन म्हणटा चलता तुमगेली इच्छा आसताली म्हाका तुमगेली नारायणी सेना दियात. कृष्ण म्हणटा चल तर तुका हांव नारायणी सेना दिता. जे अर्जुन हांव तुगेल वटू येता हांव काय अस्त्र शस्त्र घेना हांव कसलें फायट करना हांव खाली तुगेल वटू आसता. अर्जुन म्हणटा देवा तूं खाली म्हगेल वटू आसताल मात्र इतलें पूर म्हाका आनी कसलें नाका. त्याच एक भक्ताले विशेष गुण मागीर कसले ताका आनी कसलें नाका ताका खाली देव जावका. आणि ताचे प्रूफ कसले गीतेचे लास्ट लोकांत युद्ध सूर जावचे फुडेंच कृष्णान सांगला कोण जिंकता. संजयान सांगला यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्रपि विजयस्तु. कोण कृष्णा खंयचे वटू खंयचे तू कृष्ण आसा आनी अर्जुन आसा तर तागेले विजय गॅरंटी आसा. दॅट इज दी पावर ऑफ कृष्ण. शिला प्रभुपाद तांतू बरयता एनीबडी हू इज इन द कृष्ण कॉन्शियस मुवमेंट ही विल ऑलवेज बी विक्टोरियस. तर हे मस्त इम्पॉर्टंट पॉइंट हांगा आमी डिस्कस करत आसा. तर तशींची आमी देवा विशयी डिस्कस केलें. गुरूक कशी अप्रोच करचे डिस्कस केलें. गुरूक खंयचे भावनेन आमी अप्रोच करचे डिस्कस केलें. आनी तांतू आमी कसं डिस्कस केलें आमी एक श्रद्धेन आनी प्रितीन आमी सेव करता. आनी जेन्ना ते भाव आसता तेन्ना आमी देवाक प्राप्त करूं येता. ताजी एक बारीक लायक काणी आसा की एक म्हणटा एक ब्राह्मण आसता आनी एक मोची आसता. एक ब्राह्मण आसता एक मोची आसता. तर नारद मुनी वैकुंठा वता ती आनी देवा मेळच्या वता ती. आनी देवा निमगे जाता की देवा म्हाका तुमी मेळचें आसा आनी देव ताका दर्शन दिता. मागीर अशींच तगू कसो चलतस म्हूण धरतीर पळोवचें गेल्यारी नारद मुनी त्या ब्राह्मणा लागीं वता
तो ब्राह्मण वेद उपनिषद पुराण सकड वाजिला ताणे कर्मकांड करतस, तंत्र गोतस, मुद्र गोतस, यंत्र गोतस, सकड ता गोतस. आणि ताका मस्ती एक गर्व आशिल्लो की हांव इतलो व्हड ब्राह्मण आसा, इतलो म्हाका ज्ञान आसा. तर आणि मागीर तो थोडे वेळ मागीर म्हणटा एक मोचीक पळयता आणि तो मोची काम करता करता देवाल नाव घेत तसं प्रसन्न असं आणि एकदम भावनेनं तो देवाल नाव घेत तसं. तर ब्राह्मण नारद मुनी मेळटा आणि सांगता की मस्ती दिवसानंतर तुमगेले दर्शन जालें. तर तो म्हणटा हांव आतां वैकुंठ वतसं आणि वैकुंठान तूं गेला जाली हांव आतां देवा मेळटा. तर ब्राह्मण म्हणटा अरे तूं वैकुंठ वतसं देवा निमगी तागेलो हो इतलो व्हड भक्त इतलो व्हड ब्राह्मण तागेले धामान तूं केन्ना येता म्हणून. तर नारद मुनी म्हणटा वय 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 जायत. आणि मागीर ते मोची लागीं वता ते कॉबलरा लागीं वता आणि कॉबलर म्हणटा की देव कितलो कृपालू आसा की मिगेल मणके मनशाक वेळ हांव तागेलें नांव घेवचें जाता, हांव तागेली लील आयकुचें जाता. म्हाका देवा धामा वचपाक आनी कितले जन्म लागताले ते तुमी निमगून सांगतात वय. आणि मागीर देव देवाक पळोवच्याक वैकुंठाक नारद मुनी वता आणि नारद मुनी सांगता की अरे आनी दोन म्हाका मेळ्ळे ती आणि तांणी म्हाका निमगीत आसतना वैकुंठाक केन्ना येता ती. तेन्ना देव म्हणटा की जो जो मोची आसा तो मोची ह्याच जन्मान तूं येतालो आणि जो ब्राह्मण आसा ताका म्हाका गोतना कितले जन्म लागचे पुरो. तर नारद मुनी म्हणटा अरे ताका सकड ज्ञान असं इतलं विद्वान असं इतलं पंडित असं ताका कितलो वेळ आणि ह्या मोचीक कसले ज्ञान ना, ताका कसले संस्कृत गोतना, ताका वेद उपनिषद कसले गोतना, तो कशी तुमगे लागीं येवच्याक अशी तांगेली मना येता. तेन्ना देव हांसून ताका सांगता चल तर तूं तांगेला वच आणि जेन्ना तांणी तुका निमगिता की वैकुंठा देव कसो करता आशिल्लो तर तूं सांग की देव एक सूय असतं पळय सुईच्या दोळ्या तुकून हत्ती काढता आशिल्लो म्हण सांगचें. मस्तीपंत आम्ही कसले सुई घेऊन शिवचे वतात तर ते धाग घालच्या जीवार येता मस्तीपंता कष्ट काम ते. आणि हांग देव कसं म्हणतस हत्तीक फुल ते हांतून काढतस म्हणून म्हणतस. ते नारद मुनी हसता आणि म्हणता देव तू मस्ती महान अस. ब्राह्मणाला घेवता आणि ब्राह्मण निमगिता की हा मिगेल देव मेळणं कसं म्हणतस देव कसं करत आशिल्लो. तो म्हणटा एक सुईच्या दोळ्या तुकून हत्ती काढत आशिल्लो. तर तो ब्राह्मण इतली शिकलेली व्यक्ती आशिल्लो जर ताका श्रद्ध नाशिल्ले तो म्हणटा कसं तुम्ही मिगेल तू मस्करी करतस हे पॉसिबल ना हे इम्पॉसिबल असं. तेन्ना नारद मुनी कळटा की इतले वेद पुराण उपनिषद सकड वाचून वे ताका श्रद्ध ना आणि विदाउट श्रद्धा देवाल भक्ती ना. तर तो म्हणटा की म्हाका कळ्ळें म्हगेल प्रश्ना उत्तर मेळ्ळें म्हणून तुका देवान सांगलेलें तुका श्रद्ध ना म्हणून तुका मस्ती जन्म लागतले. आणि मागीर नारद मुनी त्या मोचीला वता ती आणि मोचीक निमगिता ती की तूं कशी आसा आणि तो म्हणटा म्हगेल देव कशी आसा कसं करता आशिल्लो. तर तो तेच सांगता की तांगेले सुईच्या दोळ्या तुकून तो हत्ती काडता आशिल्लो आणि हो जो मोची आशिल्लो तो अशे हात वयर करून देवाल नाव घेता हरी बोल जय हो जय हो म्हणून. नारद मुनी म्हणटा अरे तुका इतलं बोड नाव हे पॉसिबल थोडी असं. कशी एक निडला दोळ्या तुकून इतलो व्हड हत्ती कशी जाता. तेन्ना तो म्हणटा पळय हांव हांगा ह्या झाडा तगू बैसला या बॅनियन ट्री तगू बैसला. इतलं व्हड हे झाड असं हत्तीपेक्षा 10 गुना इतलं व्हड हे झाड असं इतलं पॉवरफुल हे झाड असं आणि हे झाडाची उत्पत्ती एक सान इतलं सान एक बीजान जाल्लें. इतलं सान बीज तुका इतलं व्हड झाड प्रकट जावचें जाता तर मिगेल देवाक कसलं करचें जायना. आणि हें आयकून नारद मुनी मस्ती खूश जाता ती आणि तेन्ना तांकां कळटा की भक्तीचें जें फावंडेशन आसा तें आसा श्रद्धा. म्हणून आमी श्रद्धेनं प्रितीनं देवाले सेवा करता. श्रीमद भागवतामान तू ब्रह्माजी प्रे करता ती अथापि ते देव पदांभुजन द्वया प्रसाद लेशानुग्रहे इतवा जानाति तत्वं भगवं महिम्नो न चन्य एकोपि चिरं विचिन्यम.
तो म्हणटा की देवाल कृपेन कसले करचो जाता. हं? कितले की योगी इतले सगळे लोक तांणी मस्ती सगळे विचार करच्या पुरो. कोणा व्यक्ती देवाल कृप आसताली इम्पॉसिबल काम तो पॉसिबल करच्या जाता. कळ्ळें. ते एक विशेष हे आसा. आणि चैतन्य महाप्रभू म्हणटा मध्य लिलांतू किंवा विप्र किंवा न्याशी शूद्र केणू नोय एही कृष्ण तत्व जाणे सेही गुरु होय. मस्तीपंत लोकांक कशी दिसता हा हे जन्मान तू हागेल जन्म जाला अशें आसा हो तशें आसा. नाही, गुरु कोण कोण कृष्ण तत्व गोतस पळय तो व्यक्ती गुरु आसा. मस्तीपंता लोकांक दिसता हो ब्राह्मण असो हे तें आसा. आमगेले उडपान तू स्टोरी आसा कनकदासाले. कनकदासांक देवा आसतना एंट्री नाशिल्ली तागेली भक्ती इतली पॉवरफुल आशिल्ले की देव साक्षात घुवन ताका दर्शन दिल्लें. आजवे उडपान तूं थंय कनकन किंडी आसा कनकदासाल तें विशेष कंडी आसा थंय तुकून देवा पळयता ती. आणि थंय तुकून देव त्या तागेले भक्ताल खातीर विशेष रुपान तो घुवन ताणें देवाक दर्शन दिलेलें. म्हणून कोण व्यक्तीक भक्ती आसा आणि कृष्ण तत्व बोध आसा तो मस्ती हे आसा. चैतन्य महाप्रभू जेन्ना साऊथ इंडियान तो आशिल्ले तेन्ना साऊथ इंडियान तू तांणी चातुर्मासान तू श्रीरंगमान तू आशिल्ले. आणि श्रीरंगमान तू एक ब्राह्मण आशिल्लो ताका वाचूच्या येनाशिल्लें. जे तागेले गुरून सांगलेलें की रोज तू भगवत गीता वाचूं का म्हणून. आतां गुरून आदेश दिल्लो म्हूण निमित्त तो कसो करता आशिल्लो गीत ओपन करता आशिल्लो ताका कसलेंय कळनाशिल्लें. मागीर गीताचे फर्स्ट पेज फ्रंट पेज ह्या पेजान तू पळय कृष्ण रथा वयर आसा आणि अर्जुन मागशी बैसला. ह्या पेज पळोवन पळोवन तो रडत आशिल्लो कंटिन्युअस रडत आशिल्लो. ते चैतन्य महाप्रभून पळयलें की कसले इतले भगवत गीताचे श्लोक तू ऐकून वाचून तू इतले भाव विभोर जातस इतले रडतस. तो म्हणटा म्हाका वाचूच्या येना म्हाका कसलें कळना. जे हे फ्रंट पेजान तू कृष्ण इतलं दे अखंड कोटी ब्रह्मांड नायक देव तागेले भक्ताल खातीर एक ड्रायव्हर रुपान तू येतस. एक ड्रायव्हर सेव करच्या तयार जाला आणि अर्जुन भक्त तागेले रक्षण करच्या खातीर देव कसले एक्सटेंट वच्चे जाता म्हणून असल भावग्राही भक्त जनार्दन देव खंय आसा. आणि त्या काळान तू सारथीचे कार्य मस्ती डेंजर आशिल्लें. खंय तुकून बाण येवच्या पुरो खंय तुकून कसले जावच्या पुरो. आणि जो क्षत्रिय असता रथी महारथी लोक असता ती इतलं आवाजान तू युद्धान तू आता ताका कसले सांगचेस लेफ्ट वच्चेस की राईट वच्चेस आवाज येना. तांणी कसं करचें आशिल्लें राईट वच्च्या खातीर राईट हातार लात मारचे आणि लात मारलाली राईट ताका कळटा राईटा वच्चे. लेफ्टार लात मारलेली हांग वच्चे. तशी आणि देव त्या परिस्थितीन तुवें रेडी आसता तागेले भक्ताल खातीर. म्हणून आयचे आमगेले टॉपिक कसलो आसा हू कॅन अंडरस्टँड गीता ओनली वन हू इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा. ओनली बाय भक्ती देवाल भक्तीन मात्र आमी देवाक कसले भक्तीन मात्र आमी कृष्णाक समजू जाता. आणि कृष्णा समजोवच्या खातीर आमी एक गुरू हे आश्रय घेवका. आणि गुरू कोण म्हूण आमी डिस्कस केले आणि गुरू कशी अप्रोच करची म्हूण आमी डिस्कस केले. आणि गुरुल भक्ती केलेले आणि गुरुल सेवे केलेले आमकां श्रद्धेन सेवे केलेले संपूर्ण शास्त्राचे दिव्य ज्ञान प्रकाशित जाता. आणि तशींची आमी देवाल प्रितीन भक्तीन सेव केलाली आमी भक्ती अंडरस्टँड करता ती. म्हणून दिस इज वॉट आय वॉन्टेड टू शेअर. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. थँक्यू वन्स अगेन. भागवत पुराण कोंकणी तुमगे सगळ्याले मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही इतल्या प्रितीनं सेवेनं लाईक करून भक्ती करता ती लाईक करून तुम्ही गीता रिसायटेशन कंटिन्यूस तुमगे कसला कसला प्रोग्राम चलता असता. ऑल ग्लोरीज टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा.